गोंयांत वर्साक 3,000 बारीक मोठे ॲक्सिडंट, सोंपतल्यांचो आंकडो 300 म्हऱ्यान, म्हणजे दिसाक एकलो वता. जखमी आनी कायमचे अपंगूळ जाता कितलेशेच. तातूंत तरणाट्यांचो आंकडो चड. आतां सरकार ड्रायव्हिंग लायसनाच्या प्रक्रियेकूच हात घालूंक सोदता. जाका वेवस्थीत आनी शिस्तीन गाडी चलोवंक कळटा ताकाच लायसन. RTO ऑटोमेटेड ट्रॅक ड्रायव्हिंग सिस्टम चालीक लावपाचो प्लान करता. हांवें मिटींग आपयल्ली सगळ्या ड्रायव्हिंग स्कुलांची आनी तांकां हांवें विनंती केल्ली की एक गव्हर्मेंटाचें कॉपरेशन कशें तुमी ट्रीट करात, कित्याक तुमी ते बिझनसान आसा आनी तांच्यांनी बिझनस करून बरे स्टुडंट प्रोड्यूस करचे. आनी आमचो आतां विचार आसा की ऑटोमेटेड टेस्ट ड्रायव्हिंग स्कूल हे गोंयांत हाडचे. सो ताका लागून कितें जातलें, जे आतां सद्याची जी सिस्टम आसा मॅन्युअल सिस्टम, ती बंद जावन एक बरी सिस्टम, म्हणजे जो भुरगो खरोच बरो आसा ताका लायसन्स मेळटलें आनी जाका गाडी सारकी चलोवपाक येना जावं तो रिस्क पोज करूं शकता रस्त्याचेर, ताका रिजेक्ट जातलें लायसन्स. अशी ऑटोमेटेड टेस्ट ड्रायव्हिंग ट्रॅक दुसऱ्या स्टेटींनी सुरू जाल्ली आसा. कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली थंय सुरू जाल्ली आसा. हांवें हरियाणा वचून टेस्ट ट्रॅक पळयल्लो आनी ती सिस्टम खरीच बरी आसा. आनी पासींग पर्संटेज तांची 30 to 40% जाता, कित्याक सगळेच एस्पेक्ट्स ते चॅक करतात. आनी असोय टेस्ट ट्रॅक आमी गोंयांत जावचो म्हणून आमी पावलां उखल्लेलीं आसा. आनी म्हाका दिसता ते जर जातकच आनीकूय ताका एक बरी भर पडटली रोड सेफ्टीच्या हातूंत. सध्या RTOच्या ऑफिसांनी ड्रायव्हिंग स्कुलांचे एजंट आनी खुद्द RTO ऑफिसरांक हाताक धरून लोकांक लायसनां मेळोवन दिवपी एजंटांचो सुळसुळाट. आतां ही ऑटोमेटेड ट्रॅक ड्रायव्हिंग सिस्टम लागू केली जाल्यार खंय असल्या एजंटांचो धंदो बंद जावं येता. येरादारी संचालकान गोंयभरच्या ड्रायव्हिंग स्कुलांच्या इन्स्पेक्शनाची ऑर्द काडल्या. इन्स्पेक्शना उपरांत ते वाठारांतल्या RTO ऑफिसांतल्यान तांचे एरियेंतले ड्रायव्हिंग स्कुलांचो रिपोर्ट येरादारी संचालकाक वतलो. सध्या खात्यान सगळ्या ड्रायव्हिंग स्कुलांक शोकॉज नोटीस काडल्या. तांचे कडचे कांय गरजेचे डॉक्युमेंट तपासतले. ड्रायव्हिंग स्कुला कडेन गरजेचे डॉक्युमेंट आनी यंत्रणा आसपाक जाय ती ही: ऑटोमॅटीक सिग्नल चार्ट, मोटर व्हेकल एक्ट बुक, ऑफिस प्रिमायसीस, इंजिन गियर बॉक्स, स्पॅनर किट, पंक्चर किट, ब्रेक सिस्टम, टेक्निकल एक्सपर्ट इन ऑटोमोबाईल. आनी जे ड्रायव्हिंग स्कूल्स जांकां तांची कंडिशन क्रायटेरिया फिट करना, जावं ते सारके प्रॉपर एड्युकेशन इम्पार्ट करना आनी तांचे कडेन इक्विपमेंट सारके जर ना, जावं ते सिलेबस फॉलो करना, हाजेर सगळो चॅक आसचो आनी तांकां जे कोण फॉलो करना तांकां नोटिसीस काडच्यो आनी तांचेर एक्शन घेवचें. तर सगळ्यां कडेन ऑल ओवर गोवा आमी हें सुरू केल्लें आसा आनी ताचो रिपोर्टूय आमचे कडेन येत आसा. जे ड्रायव्हिंग स्कूल तांचे कंडिशना प्रमाणे तांच्यांनी फुलफील केल्लें, तांचेर कांय एक्शन जावंक ना, पण जांकां शॉर्टफॉल्स आसा तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडून फुडलें एक्शन तांचेर घेतलें. पण करचे पयलीं आमकां शोकॉज नोटीस दिवची पडटा. काही ड्रायव्हिंग स्कूल जांकां डेफिशियन्सी आशिल्ली तांच्या कंडिशनान, तांकां आमी शोकॉजीस काडलेले आसा. एक्शन अंडर वे आसा. ह्या ऑटोमेटेड लायसनिंग सिस्टमाक लागून ड्रायव्हिंग लायसनां दिवपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येतली आनी ट्रेनिंग स्कुलांक शिस्त लागून एजंटांचो गल्लो बंद जातलो म्हूण खात्याक आस्त. थारायला तशें नेमकें जाता जाल्यार गजाल बरीच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.